विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान मुगो कडेन युतीचो धर्म पाळला आनी दिवचल हो भाजपाचो बालिकिल्लो आसा। ताका लागून भाजपाकच ही सुवात दिवपाचें निश्चित जाला। मोगोचे नेते सुरीन ढवळीकार आनी आमदार नरेश सावळान जे विधान केला ते लोकांची दिशाभूल करपी आसा। दिवचले भाजपाची उमेदवारी आनी जैत निश्चित आसा असो दावो दिवचल भाजप गटाचे अध्यक्ष वल्लभ साळकार हांणी केला। ह्या वेळार राजेश पाटणेकार, शिल्पा नायक, सतीश गांवकार, विश्वास गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरजेस गोवा खातीर दिवचलेच्यान यशवंत परब। डिफेन्स मिनिस्टर कडेन उलयल्ले आसा, सीएमा कडेन उलयल्ले आसा, आमचे पार्टी अध्यक्षा कडेन उलयून हांगा बशिल्लो आसा। ताणें आमकां ठोस आश्वासन दिलां, ते आश्वासनान पायटले फाटीं सरचे ना। आमकां हाजेर पूर्ण विश्वास आसा, आमच्या पक्ष सीसीचेर पूर्ण विश्वास आसा की हो ते भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराकूच मेळटलो, म्हणजे पक्षाकूच हो सीट मेळटलो आनी आमी तो भरघोस मतांनी निवडून हाडटलो। हाजेर प्रश्न ना। आमी तांकां तो पटोवन दिल्लो आसा। तांकांय आमी विविध कार्यक्रम जे केले तातूंत तांकांय पटलं की आमचें ऑर्गनायजेशन हांगा खूब स्ट्रॉंग आसा, ते सहज आपलो उमेदवार निवडून हाडूं शकता। ज्यांचे कार्य 1999 नंतर या मतदारसंघात कांयच ना अशें आसतना ह्या मतदारसंघाचेर दावो करप एक सामकी कशी एक आश्चर्यजनक अशी गोष्ट आसा। भारतीय जनता पक्षान ज्या टायमार ह्या मतदारसंघात पांय रोवलो तो आयज पर्यंत पक्षाचे बळ, कार्यकर्ते, पंचायती म्हणा, नगरपालिका म्हणा, हितून ह्या पक्षाक भरघोस यश मेळिल्लें आसा। युती उरून सुद्दां आमकां आशा आसा की आमी सहभागी सुद्दां हो विधानसभा मतदारसंघ आमी जिखूंक शकता। अशें कार्य पक्षबळ, आमचे कार्यकर्त्याचें बळ आयज आमचे कडेन पक्षा कडेन आसा। म्हाका दिसता ही स्वप्नां पळोवची, पूण ती भायर अशी लोकां पर्यंत पावोवची न्हू। म्हाका दिसता ही स्वप्नां आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार ह्या मतदारसंघात कितल्या मतांनी निवडटलो आनी कसो फुडें येतलो हें आमी स्वप्नां चिंतता। हो भारतीय जनता पार्टीचो मतदारसंघ गेल्या वेळार कसो फाटल्यान पडलो हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण निश्चित हे फावटी आमी फाटल्यान रावची ना। आमी भरघोस मतांनी हो भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून दितली आनी नक्कीच हो उमेदवार जो आसतलो तो भारतीय जनता पार्टीचोच आसतलो।